Beloved brothers and sisters, on the eighth day of the novena, our theme is Pilgrims of Hope United with Christ in Sufferings. We dedicate this day to the suffering humanity. Venerable Agnello, having witnessed the suffering of his own mother in his childhood, had deep empathy for the sick and the suffering. The devotion to Our Lady of Sorrows was deeply ingrained in his heart. In our lives, when pain and illness come, we become afraid, we worry, we complain to God, and we live in despair. Jesus faced the sufferings in his life with patience, was nailed to the cross, died, and rose in triumph again. We have a share in Jesus' suffering, death, and resurrection. If we remain united with Jesus in our sufferings, we too will rise with him. We pray that all those suffering may fix their gaze on Jesus' cross and find strength. प्रितीच्या भावा भगिनी, नोवेनाच्या 8व्या दिसाक आमचो विषय आसा कोश्टांनी जेजूक एकवटून रावन भरवेशान जिविताची यात्रा करूया. आयचो दीस पिडेवंता पासत वेगळीला. पाद्र अग्नेलान सुपुर्लोच आसतना ताचे आवय सगळे पिडेवंताचे कोश्ट आनी दुखी पळयल्यात आनी दूख अनुभवला. ताचे कालीस पिडेवंता सगळे सदांच ओडटाले. देखून दुखेस्त मायेची बोगती ताच्या काळजान रिगून आसली. फिरगोजांनी वावुरतना पिडेवंतांक आनी कोश्ट भोगतात तांकां आत्मीक घोटाय आनी बळ दितालो. आमच्या जिवितान पिडा कोश्ट आयलोले पळोवन आमी भियेता, बोरमाचो शेलमळ जाता, देवाक शिंता आनी निराशीपणान जियेता. जेजून आपल्या जिवितांत आयलोल्या कोश्टांक काळजीदारपणान फुडो केलो. आपल्या कुर्साक ताणें वेंगयलो आनी कोश्ट मरण सोसून तो पुनर्जीवन जालो. जेजूच्या कोश्टा मरणांत आनी पुनर्जीवनपणांत आमकांय वांटो आसा. कोश्टांनी जेजूक आमी एकवटून रावली जाल्यार ताचे बरोबर आमी पुनर्जीवंतूय जातल्या. सगळ्या पिडेवंतांनी आपल्या कोश्टा दुखींनी जेजूच्या कुर्साचेर नदर मारून घोटाय घेवंक तांकां बापाचो आदार मागूया.
मिसाची इंतेसावा सामुएल आनी थेल्मा डेसुजा गॉन्साल्वीस बरी भलायकी मागता सेबी आनी आंतोनेत वाज गिरी क्लायव नोरोना जल्मा दिसा बरी भलायकी मागता फिलू नोरोना सिओली बरी भलायकी आनी पेकोवणी फावो जावंक मागता मारिया आंतोनिया पिनेरो जुवारी दिनवासनेचे मीस क्लेटो आनी डेन्झिला फेर्नांडीस नावेली आपल्या खासगी इंतेत्सवां पासत मागता डेझरिया रोज वाज मापसा काळजाचें ऑपरेशन बरे भाशेन जावंक पेकोवणी फावो जावंक मागता जॉन फेर्नांडीस वास्को योगिता तामोणकार बरी भलायकी आनी पेकोवणी फावो जावंक मागता गिलेर्मिना डिसोजा आनी ताची फामील कालांगूट दिनवासनेचे मीस डॅनियला डिसोजा कालांगूट सेनवर्ड आनी एनसी लग्नाच्या वार्षिक दिसाक देवाक दिनवासता आनी आशिर्वाद मागता कायतानो फेर्नांडीस लोतोली आल्याक कॅन्सराचे पिडेंतली पेकोवणी आनी बरी भलायकी मागता सिल्वेस्टर आनी फियोना पेरेरा शोराव बरी भलायकी आनी परदेसांत वचूंक सोंपेपण फावो जावंक तेच भाशेन फियोना आनी फ्रांसिया आनी जी कोण दुयेंत आसात तांकां पेकोवणी मागता आलेसिनो आनी सांताना डिसोजा पोंडा विन्संट गॉन्साल्वीस पेकोवणी फावो जावंक आनी एड्रिच अल्मेदा दे आल्मेदाक बरी भलायकी आनी देवाक दिनवासता फिलोमेना आफोन्सो दे आल्मेदा सांस्तेव गिल्बर्ट आल्फोन्सो जल्मा दिसाक देवाक दिनवासता आनी बरी भलायकी मागता मागामा रॉड्रिगीस कोल्ली पेकोवणी आनी मेकळेपण मागता अर्ल फेर्नांडीस आनी ताची फामील मायना कोतोरी फामिलीक बरी भलायकी मागता कोलंबानो वेगस तालिगांव लाविनो रॉड्रिगीस जल्मा दिसाक बरी भलायकी मागता रश्मिना आमोरीन वास्को मांद्रे कारोना तिवी हॉलांत राय मानोर ह्या फिरगोजेंतलीं फिरगोजकारां आपल्या पाद विगारा आनी पाद कुरास सांगाता ह्या मिसांत भाग घेतात तांच्या इंतेत्सवां पासत आमी मागुया सगळीं आमी उबी रावया आनी सुरवातीचें गीत गावुया Sonkostani sotatoka Uskiako din sotatoka Kushal ponan sotatoka Sogle foren sotatoka Sonkostani sotatoka Uskiako din sotatoka Kushal pona sotatoka Soglit koren sotatoka Disa fatoru detana Kalzatle udgar sota Aicha disa chesur posto Duka donya te betoita Sonkostani sotatoka Uskiako din sotatoka Kushal pona sotatoka Soglit koren sotatoka Babaचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावी आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं प्रितीच्या भयणी भावांनो मानियोंत आग्नेलाचे 98व्या पुण्यतिथीची तयारी आमी करता आयज नोवेनाचो 8वो दीस ह्या मिसा बलिदानांत वांटो घेवंक तुमकां सगल्यांक माये मोगाचो येवकार आयचो विशय कोश्टांनी जेजूक एकवटून रावून
बोरवाशान जिविताची यात्रा करूया. आयचो दीस पिडेवंता पासत भेटयला. आमच्या जिवितांत पिडा कोश्ट आयलोले पळोवन आमी भियेता. बोरवांचो शेळो मेळो जाता. देवाक शिणटाव आनी निराशीपणान जियेता. जेजून आपल्या जिवितांत आयलोल्या कोश्टांक काळजीदारपणान फुडो केलो. आपल्या कुर्साक ताणें वेंगयलो आनी कोश्ट मरोन सोंसून तो पुनर्जीवन जालो. जेजूच्या कोश्टां मरना आनी पुनर्जीवनपणांत आमकांय वांटो आसा. कोश्टांनी जेजूक आमी एकवटून रावलीं जाल्यार ताचे बरोबर आमी पुनर्जीवन जातलीं. सगल्यांनी पिडेवंतांनी आपल्या कोश्टां दुखांनी जेजूच्या कुर्साचे नदर मारून गोठाय घेवन तांकां बापाचो आदार ह्या मिसा बलिदानांत मागुया. ही सुत्रां मनांत धरून हे मिसान फावो ते भाशेन वांटो घेवंक आमी तयार जावया. आनी सगळीं आमी देवा मुखार अस्कोत आनी पातकी म्हूण ओडकून घेवन खालत्या काड जावन दूख धरून देवाचे आनी एकामेकाचे बोगसणे आमकां मागून घेवया. हांव पातकी सोद पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्य हांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ही पासत भागीबोन सदांच सांकवार नरेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पराक देवा लागीं विनोद करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करून आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. प्रार्थुया. सर्व बलिश्ट देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या पुतान आमचे कोश्ट आपणाचेर घेवन कोश्टांचें म्हत्व आमकां उगडून दाखयलें. पिडेन कोश्टवतल्या आमच्या भावा भयणी खातीर आमची प्रार्थना आयक. दुखीन आनी पिडेंतूय आपूण सुभागी म्हूण ओळखून जेजू बरोबर संवसाराचे सुरवणे खातीर सोंसणिकायेन आनी मोगान आपले कोश्ट भेटोवंक तांकां कृपा दी. हें आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवे पवित्र एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणान. इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. आमी आयकलां ते कोण सोत मांदीत आनी सर्वेस्पराचें बळ कोणाक कोडीत जाला. आमचे मुखार मुळांतलो उपजल्ल्या फात्या सारको तो वाडलो. सुके कोरडे जमनींतल्या पाळां सारको आमी ताका देखलो. ताका सोबिताय ना, सुरूपाय ना. आमचे दोळे ओडून हाडपाक ताका कसलेंच सुरेखपण ना. कोण ताची पर्वा करिना. मनशा मुखार ताका मळूच ना. दुखीचो मनीस तो कोस्ट दोग भोगलोलो. जाचे मुखार आमी तोंड धांपता तसलोच एकलो. मनीस ताची बेपर्वा करतात. कोणूच ताका लेखना. खरेंच म्हळ्यार
आमचे कोस्ट दोग ताणेन भोगले आनी आमच्यो दुखी ताणेन आपणाचेर घेतल्यो. कोड फुटलोलो, देवान खास्त लायलोलो आनी सोकला उडयलोलो अशें आमी ताजे विशीं चिंताल्या. खरेंच म्हणल्यार आमचे अपराधांनी ताका आसपास विडलो. आमच्या पातकांच्या बारान तो चिड्डलो. ताजेर खास्त पडल्या तिजे वरवीं आमकां शांती मेळ्ळी आनी तांचे गायाक लागून आमचे गाय पेकले. कोस्टां दोगदांनी ताका चिड्डूंक सर्वेस्पराक बरें दिसलें. आपलें जिवीत पातकाचें फारीकपण दिवच्याक तो भेटयत जाल्यार आपल्या दायजांक पळोवंक ताका फावो जातलें. लांब मावक तो भोगूंक पावतलो आनी ताजे उदेशी सर्वेस्पराची खुशी शांती पावतली. ताच्या आत्म्याचे वळवळे सोंपल्या उपरांत उजवाड पळोवन तो संतोशी जातलो. सगल्या मनशांची पातकां आपणाचेर घेवन आपल्या कोस्टा दोगदां वरवीं म्हजो चाकोर तांकां पुण्यवंत करतलो. देवाचे उतर हें. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. मरणाच्या फोंडांतलो तुवें म्हजो जीव सांबाळलोय. सगळीं म्हणुया. मरणाच्या फोंडांतलो तुवें म्हजो जीव सांबाळलोय. हांव म्हणटालों म्हजें जिवीत अजून अर्दें चल्लें ना, तरी म्हाका वचूंक जाय. म्हजीं उरलेलीं वर्सां नरकांत काडची पडलीं. जबाब. मरणाच्या फोंडांतलो तुवें म्हजो जीव सांबाळलो. हांव म्हणटालों जिव्या मनशांच्या देसांत आनीक एक हांव सर्वेस्पराक पळोवचो ना. हे पृथ्वीचेर जियेतात तांच्या मदल्यांक आनीक कोणाकूच हांव देखचो ना. जबाब. मरणाच्या फोंडांतलो तुवें म्हजो जीव सांबाळलोय. गोरवां राखण्याच्या तोंबू वरी म्हजो तोंबू उबारलो, पयस काडून उडयलो. विणप्या वरी म्हजें जिवीत रेवडिताय, भोंवडेंतल्यान तें कापून उडयताय. जबाब. मरणांतल्या फोंडांतलो तुवें म्हजो जीव सांबाळलो. सायबा, तुजे खातीर म्हजें काळीज जिवें आसतलें. तुजेच खातीर म्हजे भितर प्राण उरतलो. तूंच म्हाका बरो करताय आनी जिवो सांबाळटाय. पिडा काडून म्हाका भलायकी दिताय. जबाब. मरणाच्या फोंडांतलो तुवें म्हजो जीव सांबाळलोय. शुभ वर्तमानांक सगळीं उबी रावया. Sorvesporak soy, 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 soy. Sorvesporak soy, 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 soy. Sorvesporak soy, soy. Soy, soy, sorvesporak soy, soy. ताणें आमचो पिडा रोग काडलो आनी आमच्यो बोलिक्यो आपणाचेर घेतल्यो. Sorvesporak soy, 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 soy. Sorvesporak soy, 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 soy. Sorvesporak soy, soy. Soy, soy, sorvesporak soy, soy. Sorvespor तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. Mateva pormorin Jesu Christace शुभ वर्तमान. Moima तुका सोम्या. जेसून म्हणलें, सगळीं तुमी कोस्ट करतात आनी हो ज्याच्या बाराकाल आसात ती म्हजीशी येयात आनी हांव तुमकां समाधान करतलो. म्हजें सूं तुमचेर घेयात आनी म्हजे लागीं शिकात, कित्याक हांव शांत आनी ल्हानवीक काळजाचो आनी तुमच्या जिवाक समाधान मेळटलें.
तर म्हजें सोंपें आनी ओडू म्हजें ओजें. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान ये. मोगाळ बाबा भयणीनो, आयचो आमचो विशय कुस्टां वरवीं जेजूक चिटकून रावून बोर भाशान जिवीत जिवया. कुस्टां वरवीं हें उतरूच कानार पडटा तेन्ना आमी जावं ल्हान सुपुल्लीं भुरगीं तोरणाटीं वाडलेलीं आमच्या जिवितान केन्ना ना केन्ना आमी कुस्ट दूख कितें म्हणटा ती अनुभवल्या. व्हडली दूख न्हय जाल्यार घोडी बोटाक कितें तोपलें म्हणटू पांय खंय आड्डलो म्हणटू आमकां रोखडीच दूख जाता. आनी जोण एकल्याच्या पिराये प्रमाणे ही दूख कश्टां वरवीं बदलता. आनी म्हणटा तेन्ना एक यादनीक कसो हांव जावं म्हजे फिरगोजीन भेट करतना कुमुन्या घेवन वेताना म्हजी भेट एके वस्तुरेक आमचे फिरगोजींतली जाली जी पिडेंत आसली. पूण आपले पिडेची तिका तितली खबर नासली. कोबरेक गेलो म्हणटा ती म्हणटाली, फादर फकत म्हाका इल्लीशी गुमट कशें आयिल्लें आसा, बोमट कशें गोड्याक, आनी तें केन्ना केन्ना म्हाका दुखता आनी हाकाच लागून सगळें म्हजें आंगूच फोडटा. कितें जाल्लें गाय वस्तुरेक कांकराची पिडा, पूण खबर नासलेली बाबडी. आनी ती म्हणटा दुखता तेन्ना हांव किरीतपणी कितें करता, म्हज्या तेरसाचें मागणें हें म्हज्या हातांतूच आसा. आनी दुखता तेन्ना एके तरेन म्हाका उगडास जाता. जेजू खुर्सार उमकळटना जेजून उलयल्ल्या उतरांचो. आनी जेजून कितें म्हणलें गाय, बापा जाता जाल्यार म्हजें पात्र म्हज्या जिवितांतलें पयस काड. म्हजी खुशी न्हय पूण तुजी खुशी जावं दी. ही जेजूची उतरां घेवन हांव म्हज्याच जिविताचे कोश्ट जेजूच्या कोश्टां बरोबर एक करता. आनी वरवीं ह्या जेजूचेर आनी म्हज्या हातांत आसलेल्या कोंताचेर आसलेल्या जेजूक गोट दवरून हांव किरीतपणी हे म्हजे जिविताचे कोश्ट जेजूक भेटयता. निमणेन 1.5 म्हयनो फाटीं तिका भेटूंक आपोवंक गेल्लोय तेन्ना ती निमण्यो घोडयो मेजताली कशी. हांव गेलो तेन्ना दोळे उगडले पूण कांय घेना आसलेली. एक समण सातोडें तिका जाल्लें. घरच्यांनी म्हणलें, फादर फकत इल्लें उदकूच तिच्या ताड्यार आमी घालता आज मेत कशें. निमणे संस्कार तिका दिले, सोंतेसांव दिले तेन्ना आज मी तिचे पडले तेन्ना दोळे उगडले. अडकलो तिणें म्हाका, हात दाखयलोय पूण सितीदान कशी दिसनासली. आनी हांवें म्हणलें, घोडी देवाक भेटचोयचो वेळ पावलो. सोर शेवटी देवान घोडी तिची काकलूत केली. पूण परतून हांव तिची खबर घेयत आसलेलो. सत्तेसालान 1 म्हयन्यान परतून ते वाटेर पावलो तेन्ना कुमुन्या हांव घेवंक गेलो जाल्यार ही परती बसून आसलेली. आनी म्हणटाली, फादर हांव तुका रावताली, कित्याक तूं जेजू घेवन येतलोय म्हूण. गेल्ले पावटी तूं आयिल्लोय न्हय, म्हाका जेजू घेवंक मेळूंक नाय. बट आय वॉज वेटिंग फॉर यू बिकॉज यू वील ब्रिंग जीजस टू मी. आनी ही भेट दोगांय बरे भाशेन उलोवन तिका कुमुन्या दिल्या उपरांत आनीक 3 दिसांनी ती ह्या संवसाराकून दवरली. मोगाळ बाबा भयणीनो, ही घोडी हे वस्तुरीची जिविताची घोडी आनी असल्यो घोडयो आमच्या सोण एकल्याच्या जिवितान आमी साहित्य अनुभवल्यात. पिडा कोश्ट आमच्या जिवितान येता तेन्ना हे वस्तुरे भाशेन जिविताचे कोश्ट पिडा दुयेंत येता तेन्ना आमकां कितें करूंक आपयता गाय. पयली वस आमच्या जिविताचो भावार्थ घट करूंक कोणाचेर गाय, देवाचेर. मनशां वस्कोत आमी पूण देवा सवें आमच्यानी आमच्या जिविताचे बोड सोदून घेवंक जाता.
आनी हेच मोगाळ भावा भयणीचो आमचो भावार्थ आमकां शिकयता. कितें काय? कुश्टां वेळार, दुखी वेळार, आडकोडी वेळार जेसूक चिटकून रावंक. आनी आमकां पवित्र पुस्तक पयलें वाचप इसायास प्रवाद्याचें क्रीत ह्या कोश्टवतेल्या चाकराची खबर सांगता. ह्या चाकरान कोणा खातीर कोश्ट भोगले काय? पातकी मनशाकुडा खातीर. बरोयनार म्हणटा दुसऱ्यांचे कोस ताणें आपल्याचेरूच घेतले आनी आपल्याचेंच बलिदान बापाक भेटयलें. मोगाळ बाबा भयणो, आनी ह्याच आपल्या कोश्टान घोडी जायते पावट जेसू आमकां विचून काडटा. कितें करूंक? आपली दुखान, आपल्या कोश्टान आमकां मिसोड करून आमी परतून जेसू भाशेन ह्यो बागिवंतपणाचो मार्ग आमच्या जिवितांत आपणावचे खातीर. आनी ह्याच खातीर हांव म्हणटलो कुश्टां वेळार पयली वोस जेसू आमकां आपयता ती जावन आसा आमचो बावाट जिवाड करूंक, टू रिन्यू आवर फेथ. आनी हे कुश्टां आडकोडी वेळार अदीक थिरपणी बावाट सांबाळूंक आमकां आपयल्ली आसा. दुसरे सुवातेर कुश्टां वेळार आमचें जिवीत देवाच्या हातान घालून, कित्याक देवाच्यानूच पेकोवणी दिवंक जाता. ती घोडये मागीर वेगवेगळे तरेन जावं आमच्या दोतोरा वरवीं जावं इलाजा वरवीं. पूण पिडेक कोश्टांक सांपडटा तेन्ना आमकां कोणाची तरी आदाराची गरज. आमी वचकोत घोडी जायते पावट मनशां सगळे आमी धांवता. बट all solutions are not with mankind. All solutions are not with our friends. Who gives solutions to our life is only God. आनी ह्याच खातीर आमच्या जिविताचें समर्पण करूंक आमकां पयली आसा. टू सरेंडर आवर लायफ इन टू द हँड्स ऑफ गॉड. कोणाचोच उगडास खंय वेचे तें गमोना तेन्ना खंय रीक घेवंक जाय? जेजू सुरशी. आनी हो जेजू खंय मेळटा? जावं मिसाचे भेटींतल्यान, जावं पवित्र संस्कार, पुरूम संस्कार. तुय आमी जेजूक भेट दिता तेन्ना हो जेजू रावता. आयज आमच्या जायत्या फिरगोसांनी जेजूक भेटयली पुरूम संस्काराची कोपेलां आसात. तुय जेजू तुका आनी म्हाका आमकां सोण एकल्याक रावता. ही दुसरी गोश्ट. आनी तिसरी किरीतपणी आमच्या जिवितान मागणें म्हत्वाचें. ह्याच खातीर आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू म्हणटा सगळी तुमी कोश्ट करतात ती म्हजे सुरशी येयात आनी तुमच्या ओज्याचो भार जो आसा हांव तो म्हजेर घेतलो. म्हजें तुमचेर घेयात. तुमच्या बुजायलो भार हांव म्हज्या जिवितान घेता. आनी हे वरवीं जेजूक चिटकून रावूंक मागणें आमकां सोण एकल्याक आदार दिता. आयज मोगाळ भाव्य भयणीरो, मान्यवंत पाद अग्नेल, किरीतपणी ह्या बागिवंत यादनिकाचे एके तरेन आमी उगडास करता तेन्ना ताणें जेजूच्या पावलांनी आपली पावलां घातलीं. ताणें जिवितांत ल्हानूच आसतना आपल्या जिवितांत दूख कितें म्हणटा तें अनुभवलें. म्हणटा ते भाशेन तो 12 वर्सां सुमार आसलो तेन्ना ताची आवय बापूय अंतरली. ताचे आवय पिडेक लागून. पिडा कितें म्हणटा ती ल्हान आसतना ताणें आपल्या कुटुंबान अनुभवली. आनी हे पिडे वरवीं दूख कितें म्हणटा तें जिविताचे कोश्ट ताणें अनुभवले. पूण असल्या वेळार आपल्या जिविताचें समर्पण ताणें आंकवार मारयेच्या हातान घातलें. आपलें जिवीत तिका आपल्या जिविताची आवय कशी घेतली. उपरांत हो जेजूचो पाटलाव पूर्णपणी करूंक यादनिक्याने मोठवाशी जिवितान भितूर सरलो. आपल्या यादनिकी जिवितांतल्यान कोश्टवंतल्या सगळें पिडेवंतां सगळें किरीत हुस्को मोग दाखयलोय. आनी ह्याच पिडेतूय जायते पावट आपुणूय बादिकीदार जालोय. ताची भलायकी व्हडली बरी नासलेली. पूण आपूण पिडेंत आसतना पुर्यान ओगेपणान आपले कोश्ट जेजूक भेटयतालो. ओगेपणांतल्यान. आनी जायते पावट आपलीच पिडा आपल्याच एके तरेन बागिवंतपणान दुसऱ्यां खातीर ताणें आपल्या जिविताचे कोश्ट भेटयले. जेजू सुरशी घेवन गेलो हे आनी जेजूकूच आपलें काळीज उक्तें गेलें. आयज मोगाळ बाबा भयणीनो, आमी आमच्या सगल्या पिडेवंत भयणां बाबांक भयणां खातीर हे मिसाचें भेटून भेटयता. आयच्या दिसाक कोश्टां वरवीं जेजूक चिटकून रावून
बोरवाशाचें जिवीत जिवंक आपयल्यान आनी हो बोरवासो आमकां जेजूच दिता. घोडी कोश्टां वरवीं इल्ले इल्ले आमच्या जिवितांत येतात तेन्ना हे सोयेक मेळटात तेन्ना जिविताच्या आट्या विट्याचे ओदीक जेजूक लागीं सरूंक शिणूंक न्हय, आका ताका गुन्यांवकार करूंक न्हय, पूण हे कोश्ट मोगान सायबा तुजी कशी जावं. आनी जे भाशेन ह्योच तोरी एके तरेन जेजूच्या कुर्साचेर नदर घालून म्हणटाली सायबा तुका जाय जाल्यार म्हजे वेलें पात्र पयस कर, पूण म्हजी कशी न्हय तुजी कशी म्हज्या जिवितांत जावं दी. असलोच आमच्या जिविताचो जबाब, असल्याच आमच्या जिविताचो भावार्थ जावंक जाय, जाचे वरवीं दूर एक मिसाची भेट आमकां संदी दिता आमचें जिवीत, आमची कुशलकाय, आमचे कोश्ट, आमचे त्रास ह्या उंड्या सोऱ्या वरवीं बापाक भेटूंक. आनी दूर एक मिसाचे भेटीन जेन्ना यादनीक ह्या सोऱ्यान उदकाचो थेंबो घालता तेन्ना कितें करता काय आमकां जायते फावट समजणी मेळोनाय. उदक कुणायता आमी सोण एकली अस्कोत मनशाकूड जे जेजूच्या रोगतान एक जाता आनी जेजूच कितें करता तें मिसाचे ह्या बलिदानांतल्यान बापाक उबारता. आनी त्या उपरांत संस्कारलेलो उंडो आमकां मेळटा, आमी जेजू घेवंक येतात. म्हणटूच जेजू कितें करता काय आमचे कोश्ट आपल्याचेर घेवन आमकां त्याच भाग्यवंतपणान वांटो दिता, आपली कृपा दिता. आमी आमच्या जिविताच्या कोश्टांक फुडो करूंक आनी ताचे भाशेन भाग्यवंत जावन जैतिवंत जावं. तर मिसा बेटीन वांटो घेताना आमचे सोण एकल्याचे जिविताचे कोश्ट, आमची चिंतना, आमचे आवडे घेवन जर तर ह्या मिसाचे बेटेन आमी आयिल्ले आसात जाल्यार हे विधीचेर ते उबारुया आनी आमचें जिवीत मिसाच्या बेटींतल्यान जेजूक समर्पण करून आमच्या कोश्टांतल्यान जेजूक चिटकून बोरवाशाचें जिवीत जिवंक आमकां सोण एकल्याक मान्यवंत पादाग्नेलाक फुडें गावलून तेच देवाची कृपा आनी बोड हे मिसा बेटीन मागून घेवया. सगळीं आमी उबी रावया. आमचेर कोश्ट येतात तेन्ना आमी आकांताव, निराशेर जाता, पूण जेजूची फाटलाव धरा आमी, बोरवंशाची मनशां आमी, बोरवंसो आमकां फटयना. तर त्याच बोरवंशान भावार्थान थोडीशी आमची मागणी अदीक करून पिडीन आसात तांचे पासत, कोश्टवतात तांचे पासत आमची मागणी उबारुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी पिडवंतां आनी दूख कोस सोंसतल्यां सोवे खेरीत हुस्को दाखोवंक वेळा वेळार तांकां भेट दिवन देवाच्या उतराच्या आदारान तांचो बोरवासो वाडोवंक तांकां देवा बापाचो आदार मागुया. विस्वासान मागता बाबा आमकां दोळीन आयकून घे. ह्या मिसान भाग घेवंक जायतीं आमची पिडीवंत आनी दुकान कोश्टवतलीं भावा भयणी हाजीर आसात. बापान तांचे सोवे आपली दया दाखोवंक तांकां पेकोवणी फावो कर म्हूण बापा लागीं मागुया. विस्वासान मागता बाबा आमकां दोळीन आयकून घे. पिडीवंताक आदार दितली आमची भावा भयणां भोव करून दोतोर नर्सी आनी हेर घरचीं जी तांचो सांबाळ करतात तांणी पिडीवंतांतल्यान जेजूचें रूप पळोवंक आनी सेवे चाकरेच्या मनान आपलो वावर करूंक तांकां देवाची कृपा मागुया. विस्वासान मागता बाबा आमकां दोळीन आयकून घे. मान्यवंत आग्नेलाची देख घेवन आमी कोश्टांक भावार्थाचे नोदरेक पळोवंक आनी आमी कोश्टवता तेन्ना जेजूक एकवटून रावंक
आनी कोश्टा उद्देशीत सोडवण आसा हें भावार्थाचें सोत थिरायेन समजूंक आमकां देवाचो आदार मागुया. विस्वासान मागता बाबा आमकां दोहीन आयकून घे. एक घडीभर उगीच रावन आमचे जोणेकल्याचे कोश्ट आमी मागूंक आयल्यावन तांचे कोश्ट आनी जायते जाणां हॉस्पिटलांनी ह्या सुवातेर संस्थात तांचे कोश्ट आमी देवाक उबारुया. बो मोगाळ बापा, तुज्या पुतान आमचे पासून तो मनीसपण घेतलें, कोश्ट ताणें आपल्याचेर आमचे घेतले, आमचे बलिके आमचेर घेवन आमकां बरी भलायकी दिली. तर ह्या वेळार जी आमची मागणी तुजे मुखार घातल्यान ती दोयेन आयकून घे आनी आमकां सगल्यांक बरी भलायकी दी आनी कोश्टेवतल्यांक तुजीच कृपा आनी बळ दी म्हूण आमी मागता. तेच क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. Suka fula costa घाटे हे समगेले चीनी वाटे हटा बापा बेटुम तुका उंड्या आनी सोड्या वांगडा हेची आमी समोर पिताव ते तू मानून घे म्हूण मागता. मालगोड्याच्या मासा रोगतान मिसळून तुगे दोयालपणा हेची आमी समोर पिताव ते तू मानून घे म्हूण मागता. मालगोड्याच्या मासा रोगतान मिसळून तुगे दोयालपणा. म्हज्या बाबा भयणीनो, म्हज्यानी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेन आमच्या नित्य पवित्र सुवेच्या आदाबाक सर्वेस्पर मानून घेवंक. बो दयाळ बापा, आमच्या जिविताची दर एक घडी तूं चलयताय. भलायकी आनी पिडा तुज्या हातान आसात. ह्या बलिदानान जेजूच्या कोश्टा मरणा बरोबर पिडेंत आसलेल्या आमच्या बाबा भयणीचे कोश्ट आनी दुखी आमी तुका भेटयता. जसो तांचे पिडेक लागून आमचेर आकांत आयलो तसो तांकां मेळिल्ले भलायके खातीर आमकां संतोश भोगूं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजा उबारुया. आमी ते सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन बासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्वरा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारा आनी शासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ताय जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. त्या तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलाय. पातकांतली आमकां सोडोवच्याक आमचो थारोक करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्या वरवीं आंकवाळ मेरेचे उदोरीन ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आमचे खातीर कुर्सार आपले हात विस्तारून ताणें कोश्ट मरण सोंसलें आनी मरणाचेर जैत व्हरून पुनर्जीवनपण उगटाबें केलें. अशें ताणें तुजी कशी पाडली आनी एक पवित्र परजात तुका जोडून घेतली. देखून देवदूतां आनी समेस्त भक्तां सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन एकाच ताळ्यान आमी गायता. Povit, 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 Dorbarazo, sorvespor tu. Povit, 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 Dorbarazo,
Sorves por tu sorgani संसार बोला तुझ्या वैभवा O sorgi तुका सोय Sorvesporace navieta Yeta nakasoy O sorgi तुका सोय बापा करस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी ह्यांतलें पियेयात ही म्हज्या रगताची काल्स नवे आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें भोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात Bawartaco kut porkotuja Sumia Jesu ami ondo kata Ani ekashit lepi ekau Kitle baudi tu vojvovali sod Ami tuce moron porkota बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनः जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आके प्रितुमेचेर विस्तारली तुजे पवित्र सुबीचो उगडास कर आनी लिओ आमच्या बागेवन बापा फिलिप नेरी आमच्या गोवडी बापा सिमियांव आमच्या आदारी गोवडी बापा आनी सुखलियात निकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडोय पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्ल्यांत त्या आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पळजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दोय कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारये देवाचे माये संगाती तिजो पोती बागिवंत जुजे बागिवंत दोन दुतां आनी सर कालीं तुका मनवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाताक त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापाक सर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना आमचेर कोश्ट येतात तेन्ना आमच्या राखांत येतात तेन्ना जेजूक आमी उलो मारूंक
गरज आसा आनी तेच जेसून आमकां सोबीत सुंदर मागणें शिकयलां तेंच मागणें खतखत्यान करून सगळें आमचें जिवीत आमचें सुख दूख आमी देवाक उबारुया आमच्या बाप्पा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्वरा सर्व वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवंशान ओतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ तुजी येताय आनी रासवट चलयताय सासणाच्या सासणांक सोमियांची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं एकामेकाक माई मोगान शांती दिवया देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळेच्या जेवणांगा पयल्यान ती सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना तुज्या एका सत्रान म्हाका भलायकी मेळटली Jesus,
देवा आवडता घेवच्या तुका जेजू मोच्या देवा आवडता घेवच्या तुका यो एकवट करच्या तुझ्या मोगार काळीज मोचे ओरिग्लासच्या जेजू मोच्या देवा आवडता घेवच्या तुका जेजू मोच्या देवा आवडता घेवच्या तुका यो मोच्या जेजू सगळेच मोचे काळी सायबा दिता तुका जेजू मोच्या देवा आवडता घेवच्या तुका जेजू मोच्या देवा आवडता घेवच्या तुका यो मोच्या आत्म्या आनी सायबा transportui soda tuku Jesu mocia deva आवडता घेवच्या तुका जेजू मोच्या देवा आवडता घेवच्या तुका यो बेगी तुयो म्हाका तुजे बेसांव दिवच्या कुर्बेन बोरच्या जेजू मोच्या देवा आवडता घेवच्या तुका जेजू मोच्या देवा आवडता घेवच्या तुका भाव भयणीनो जेजूक आमी आमच्या काळजांत घेतला हे वेळार आमी आमचे दोळे बंद करुया आनी काळजांत आयिल्ल्या जेजूक आमी दिनवासुया प्रार्थुया कळवळ्या बापा पिडे शिरे वेळार तूंच आमचो तीर आसरो ह्या पवित्र संस्कारा वरवीं पिडेंत आसलेल्या आमच्या भावा भयणींक तुज्या मोगाचें बळ दाखय आनी तुज्या सासायेन बरी जावन तुज्या भावार्थ्याच्या जोम्यान ती तुका वाखाणूंक पावो जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं बसुया आनी भाव मोगाच्या बाबणीनो तुमकां सोगल्याक माय मोगाचो येवकार ह्या पिलाच्या दोंगरांत पिला सोस्तेच्या नांवान हे मिसाचें येजमानपण चलयतल्या फादर फ्रांसिस्को शर्माव केल्या फादर क्लिफर्ड कार्दोजो आनी हांगा हाजीर आसलेल्या फादर क्रिस्टो पिंटो आनी फादर मारियो हांकां आमचे दिनवास तेच परी तुमच्या सांगाता आयलोल्या मांद्रे कारोना तिवी ओलात आनी मानोरा पिरगोसकाराक आमचे दिनवास मानयो तागनेलाचे विनोनेन तुमची मागणी देवा बापान आयकूंक घेव म्हूण आमी मागता कांय कोळोन्यो आसा
तुमचे किरीत इतेसांवा पासत मिसा तुमच्यान ऑफिसांत दिवं येता. इंग्लीश आनी कोंकणी बायबल डायरी 2026 ती विक्रेक आमच्या पुस्तकशालांत आनी इन्फॉर्मेशन डेस्क हातूंत मेळटा. आमचे पिलाचे संस्थेंत पाद्री जावंक सोदतल्या सेमिनारिस्टांक तांच्या शिकपांत आनी आकारणीत आदार दिवंक कोणाकूय खोशी आसा जाल्यार आमचे बस डेस्क ऑफिसांत वचून मेळचे. तशेंच आमच्या फादर आग्नेल ऑफनेजीत शिकतल्या अनाथ भुरग्यांक आदार करूंक सोदतल्यांनी आमच्या ऑफिसांत वचून तुमचो आदार दिवं येता. अंडरस्टँडींग वॉट वी सेलिब्रेट ह्या पुस्तकार पवित्र मिसाचे भाग आनी आमी मिसाचे भेटेन कसो वांटो घेवचो हाची म्हायती दिल्या. तुमचे लागीं मागता हें पुस्तक विकतें घेवन तुमचें भक्ती ज्ञान वाडोवचें. आमचे पिलार संस्थेचे एक मासीक फादर आग्नेल स्कॉल आनी बावराड्याचो इश्ट उजवाडा येता. तांचेर आमचे मिशोवाचे वावराची खबर आनी तोंडनाट्याक मार्गदर्शन मेळटा. आमच्या ऑफिसा भायर कावंटर आसा थंय तातूंत तें तुमी घेवं येता व वर्साक फकत 250 भरून सबस्क्रायब करून आमच्या झेवियरियन पब्लिकेशन सोसायटीक तुमचो आदार दिवं येता. नोव्हेंबराचे 20 तारखेर मान्योन आग्नेलाच्या 98 पुण्यातीच्या दिसाक ताच्या मानाक सांजेच्या 8 वाजता फादर आग्नेल स्कॉलाच्या हॉलांत फ्री तियात्र आसतलो. ताचें नांव बोरवोसो आमकां फटयना. बरयणार डॉमिनीक कार्वालो. सगल्यांक आमंत्रण आसा. तुमकां कोणाकूय पेंडोलाचो खर्च दिवची खोशी आसा जाल्यार आमच्या ऑफिसांत दिवं येता. मान्योत आग्नेला वरवीं देवान तुमचेर आनी तुमच्या गोरेब्याचेर भरपूर आशिर्वाद घालूं म्हूण मागता. मोगाच्या बाबडीनो, मान्योत आग्नेलाच्या मजूतीन जायते जाणांक देवाचो आशिर्वाद मेळ्ळा आनी आयज रितिना फेर्नांडीस वास्को तावन आमकां अशें सांगता. हांव बरी पासार जायनासली देखून वैजाक मेळ्ळी. वैजान ECG आनी स्कॅनिंग करतोच सांगलें की म्हजे किडनेंत फातर आसा आनी 2 शिरांक ब्लॉक्स देखून ऑपरेशनाची गरज म्हणलें. हें आयकून म्हजेर आघात आयलो. मान्योत आग्नेल म्हाका सदांच आदाराक पावता म्हणटोच हांवें मान्योत आग्नेलाक म्हाका ह्या विघ्नांतलें ऑपरेशन करिनासतना बरें कर म्हूण बाबार्थान मागलें. दुसरे फावट ECG आनी स्कॅनिंग करतोच सगळें नॉर्मल मेवलें. हो व्हड उपकार मान्योत आग्नेलाचे विनवणेन देवान म्हजे तांय केला. मान्योत आग्नेलाक चड दिनवासता आनी बेगीच साताचो मान फावो जावंक मागता. वय म्हज्या भयणी भावानो, हे धीर भावार्थान केलोले मागणे देव आयकता आनी ह्या धीर भावार्था वरवीं आमकां जायती देवाचो आशिर्वाद आमकां फावो जाता. आनी होच धीर भावार्थ घेवन आयज आमी सगळीं ह्या पिलारच्या दोंगरांत आयिल्लीं आसा. आमच्या मनांत आनी आमच्या काळजांत असलीं जायतीं इतेसांवां आसात. ही सगळीं आमी इतेसांवां एकठांय करुया आनी धीर भावार्थान मान्योत आग्नेलाच्या मजतीन आमच्या स्वर्गीच्या बापाच्या हातांत आमी घालुया. सगळीं आमी उबी रावया. उपकार मेळूंक मागणे. सोद पदवेदार देवा, आमच्या स्वर्गीच्या बापा, आमचे सोडवणे खातीर तुजी मांदावळ दिनवाशी मनान आमी वळखता आनी तेच खातीर तुज्या विचून काडलोल्या सेवका उद्देशी ओचोऱ्यां लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानता. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशे परेन चलूंक जाय हें दाखोवंक तुजो विस्वासी सेवक मान्योत आग्नेल एक नमुनो कसो आमकां दिलो म्हूण तुका दिनवासता. आनी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मान्योत आग्नेलाच्या भाग्योंत जिविताची देख आमी घेवंक पावल्यार पुरो म्हूण काळजान दावन मागता. तशेंच आतां मान्योत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या उन्नत बरीत जिवितांत भागीदार जालो म्हूण दाखोवंक हो उपकार. तुजी गरज भावार्थान माग.
एक खुणा कोशी फा कोरमूण विनोयता मानयोंत आग्नेलाक भागिवंताचो मान मेडूंक मागणे मुजे फाटी मुडया ओगोनीत काकलुतीच्या देवा सोरपोट पडून तुझ्या पांया सुरशी आमी मागता व्हडा विस्वासान तुजी खोशी आनी आमच्या बरेपणाक उपकारता जाल्यार मानयोंत आग्नेलाक साताचो मान फावो कोर आमचे पोयत सोबेचे इगोर्चेचे उगोट पुरगोटने उद्देशी मागता आमचे सोम्या जेजू क्रिस्ता नावी आमेन. पिडीवंताचे मागणे इगोचे जातले. सर्वेस्वर तुमचे सोबे आसूं. सोड पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. बसून याद कृष्णाच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. सांडू नाका या परदेसांत आमकां धाड स्वर्गार ताम तुजो आदार. हे गोंय आमचें बागीचें उत्साह मोलाचें देणें पाद्राक नेलाचें पायणे हालूंक ताका भाग मेळ्ळें पाद्राक नेलाचें